मिडिया मणका मोतया जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो आयच्या माणका मते कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. किरीतपणी आयच्या ह्या कार्यावळीक तुमच्या मुखार आमची एक मँगलोरची भयण येता जाणें कोविडच्या देसान आपली जायती नामना मेळयल्या तेच भशेन मँगलोर पूण हालींच तें गोंयांत आयलें आनीक गोंयकारांची काळजां ताणें जिखून घेतली. एक विनोदी भुमिके पासून तें गोंया आयलें आनीक गोंयचें तियात्र ताणें गाजयलें म्हणटोच ताचे लागीं आमी उलोवन थोडी भासाभास करून ताचे अनुभव तुमचे मेरेन हांव पावोवपाचो प्रयत्न करतां. हेच ते विनोदी कलाकार लुसी लोबो आरोना आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. देव बरें करूं. लुसीबाई खरेंच जेन्ना तूं गोंयांत आयलें आनीक गोंयच्या तियात्रांनी मिसळ जालें तर पयलोच तियात्र जो तुवें गोंयांत पयलो शो जो तुवें गोंयांत केला त्या वेळारची तुजी खुशालकाय. म्हाका गोंया येवन एकदम बरें लागलें आनीक म्हाका लोकांक आसोवचें कॉमेडी करचें म्हाका एकदम बरें लागता कित्याक ह्या दिसांनी लोक खूब टेन्शनार आसता तांकां आसोवचें म्हळ्यार एकदम खुशी म्हाका. तशें गोंयच्या लोकांक आसयलें म्हणटना म्हाका एकदम हॅपी जाली. पयलो शोवाक जेन्ना तूं पयलेंच पालकाचेर न्हेसलें आनीक तुजी पयली एंट्री जाली तेन्ना लोक ताळयो विसली मारताले तेन्ना तुजी खुशालकाय. तेन्ना खुशालकाय कितें सांगची हांवें ती उतरांनी सांगूंक जायना ती म्हजें फिलींग भितरलें म्हाका एकदम हॅपी जाली. खरें म्हटल्यार हो ब्राज दे पार्रा हाचो आमी खुशाल हो तियात्र आमी कुवेट देसान केलो आनीक जेन्ना कुवेट देसान केला तेन्नाच आमची वळख जाली आनीक म्हाकाय योग मेळ्ळो तुज्या सांगाताक भुमिका करूंक कारण तुवें म्हज्या सांगाताक को आर्टिस्ट कशें वावरतना ही आमकां बरी संदी मेवल्या आनीक ह्या संदीचो फायदो घेवन जेन्ना तूं गोंयांत पावलें तुजे जे अनुभव आसात जे बाकीच्या कलाकारां बरोबर ताचेर थोडे म्हाका जायत्या नव्या कलाकारांची वळख जाली तशीच पोरण्या कलाकारी म्हजे सांगाता आसले आनीक सगळ्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट दिलो आनी हें गरजेचें आमी एकामेका तियात्रान नाचतना एकामेका सपोर्ट दिवचो हें खूब गरजेचें जावन आसा आनी म्हाका सगळ्यांनी बरो मोग दिलो बरो सपोर्ट दिलो आनीक कितें मिस्टेक जाल्यार अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय म्हणून करेक्शन केलें कित्याक आमचें मँगलोरचें आनी गोंयचें मातशें डिफरंट आसता न्हू सो सगळ्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट दिलो हांव सगळ्यां बरोबर एकदम हॅप्पी आनी सगळीं म्हजो मोग करतात तें हांव जाणा. मँगलोरचें आनी गोंयचें हातूंत भितर थोडो बहुत फरक आसा तर तुका चड रूच चड घोस्ताचें अशें खंयचें लागलां. तशें कांय ना म्हाका मँगलोरचेंय बरें लागता गोंयचेंय बरें लागता दोनूय बरें लागता म्हाका म्हळ्यार एक्टिंगान मातशें डिफरंट आसा म्हण सांगलें तुका हांवें आमचें मँगलोरचें मातशें आमी साडी घालून आनी तशें आमी कॉमेडी करता आनीक हांगा गोंयचें इल्लें मातशें डिफरंट आसा की आमी ड्रेस घालून आनीक तशें कॉमेडी करता आनी मातशें उडती कॉमेडी म्हाका बरी लागता उडती कॉमेडी करूंक म्हळ्यार लोक आसता न्हू खूब म्हाका बरें लागता. तुज्या सांगाताक एक विनोदी कलाकार देखूनच तुका विचारता तुज्या सांगाताक जे बाकीचे जे कलाकार आसले जे विनोदी भुमिका करपी खास करून तांचेर तुका कितें उलोवंक जाय अशें दिसता. स्पेशली हांगा गोंयान मॅथ्यू ताचें फूल नांव हांव नको ताणें म्हाका खूब सपोर्ट दिलो आनीक ताचे सांगाता करतना म्हाका एकदम बरें लागलें म्हळ्यार अशें बघून हांव कुवेट सावन हांगा गोंयां येवन मांचेर नासली म्हूण सांगून आनीक शेख आमीर ताचे सांगात हांवें कुवेट एक्टींग केल्लें तशें जावन ताणेंय म्हाका खूब सपोर्ट दिला आनी कुवेटांत म्हजो को आर्टिस्ट आसा कॉमेडियन नेल्सन म्हूण सांगून तोय म्हाका खूब सपोर्ट दिता. तशें म्हाका कांयच बोगान हांव मँगलोरची आनी गोंयच्या मांचयेर नाचता म्हूण सांगून म्हाका कांयच फरक दिसना. तुज्या सांगाताक केरोबीन आसलें केरोबीन आसलें वय ताणेंय म्हाका खूब सपोर्ट दिला बॅक स्टेज आनी ताणें म्हाका जायते म्हाका सजमयला कित्याक ते एक सिनियर आर्टिस्ट हांव तर आतां स्टेजीचेर आयल्या ताणेंय म्हाका खूब सपोर्ट दिला.
लुसी, ह्या खिणात आमी आमच्या ऑडियन्साक तुजी एक दोन भुमिके बारीक बारीक दाखोवया. कॉमेडी दाखोवंक जाय की इमोशनल दाखोवंक जाय? म्हाका दिसता आमी कॉमेडीच, कित्याक आमी खुशाल ह्याच यात्रेचे थोडे व्हिडिओ. बाबाजी अंकल, तुका कोणे सांगले हांव मँगलोरसान गोंया येता म्हूण? हांवें स्वप्नांतले घडचे तुंग ना. तूं इतलो कस कर, घराक इतलें डेकोरेशन कर, म्हाका व्हडा दबाजान येवकार दितलो म्हूण. लुसी, तुका इतले तेंपान आमचो उगडास आयलो? ल्हान आसतना मायच्या सांगातात परत परत आमी यो वच करताले, तेवटेन तेवटेन धांवताले. आता तू मँगलोरच्यान गोंयांत हॉलिडेक आयला आसतले. बाबाजी अंकल, ते दाडा हांव ल्हान भुरगें आसली. आतां वाडोवन व्हड जाल्या आनी मँगलोरांत हांव आतां लुसी उरोंक ना. सगळो लोक म्हाका व्हॉट्सॲपान वळखतात. आजकाल सगळे मॉडर्न जाला न्ही बाबाजी अंकल, सो यू कॅन कॉल मी व्हॉट्सॲप. धाकटोसो व्हिडिओ आमी लोकांक दाखयला आनी हांव जरूर जाणा लोकांक आवडटलो, कित्याक जेन्ना लायव्ह तियात्र लोक पळयताले तेन्ना खूब खुशाल जाताले. लुसी, तुजी मँगलोरची जी सुरवात ह्या तियात्रांनी जावं ह्या संगीत कार्यावळींनी कशी जाली? एक्चुअली हांव खूब लेट चडली मंचेचेर. म्हाका तेन्ना 41 वर्सां. एक्चुअली ल्हान आसतना हांव केन्ना मंचेर नाचोना, केन्ना हांवें तियात्रांत एक्टींग करूं ना, ना कांतार करूं ना, कांयच ना. हांव मँगलोरतावन कुवेट पावली. कुवेट पावल्या उपरांत म्हाका फस्ट चान्स मेळ्ळें मँगलोरच्या एका धाकटुल्या नाटकांत. तांणी म्हाका एकलो लॅन्सी पिंटो नायक म्हणून डायरेक्टर आसलो, तो आतां देवादीन जाला. ताणें म्हाका ऑडिशन दिलें आनी म्हाका ताणें एक इमोशनल रोलान घेतलें पयलें. तें 2001 तेन्ना म्हाका 41 वर्सां एज. ताचे उपरांत म्हणजे सगळ्यांकी बरें लागलें. तशें म्हाका एका वर्सा कोणे ना कोणे तरी तांच्या तियात्रान जावन कॉमेडीन जावन म्हाका ल्हान ल्हान जोक्स ते दिवन दिवन मुखार मुखार येवन आतां आफ्टर 10 years हांव आतां खूब तियात्रांनी नाचतां. आनीक मँगलोरचो लोक हिंदू जावं या क्रिस्तांव जावं, कोंकणी जावं या तुलू जावं, सगळो म्हाका मस्त लायक करता. आनी तशेंच आतां गोंयकारूय म्हाका मस्त लायक करूंक लागले. म्हणटच ह्या गोंयांकूय तुजी भुमिका करपाची आनीक तयारी आसतली? जरी तरी म्हाका कोणें डायरेक्टरान नोटीस केलें, म्हजें तांकां बरें लागलें एक्टींग, जाल्यार ते म्हाका चान्स दिती जाल्यार हांव करतलें शुअर. खरेंच खूब बरें दिसलें. आतां 25 वर्सां लंडन रावून येवन हांगा गोंयांत इंग्लीश उलयल्यार आमचे कडेन कोण गोंयकार काजार जावंक आसा? आरे गो, आमची मँगलोरची आनी गोंयची मायभास आसा कोंकणी. कोंकणी उलय गो. आतां पळय, ह्या म्हज्या कोंकणीक लागून हांगा मुखार बसले कितले चेडे म्हज्या फाटल्यान आरे गो लुसी व्हॉट्सॲप, तुमी कडेन काजार जाता गो म्हणून लायन लागतले. पळय तूं. ओय गो, कोंकणी उलयल्या लायन लागता चेड्यांची? कितें सांगता गो तूं? आमच्या मँगलोर म्हज्या यास कोंकणीक लागून म्हज्या फाटल्यान येदी लांब चेड्याची लायन. आनी मागीर तूं काजार जालें? ना गो, काजार जावं. कित्याक? आतां येदे लांब लायनीत एका चेड्या कडेन काजार जाल्यार उरल्या सगळ्या चेड्यांक बेजार न्हू गो, देखून हांव काजार जावं. लुसी, आतां तूं ह्या बारीक बारीक नाटकुल्यांनी जावं ह्या कार्यावळींनी तूं न्हेसता, जे मँगलोरच्या कलाकारां मदें तूं जायतें फामाद जालें, तर ह्यो कार्यावळी तुका जावन कितल्यो आवडटात? म्हाका लोकांक हांसोवचें म्हळ्यार बरें लागता. तुका हाच्या आदीं सांगलें हांवें. आनीक हांव अशें पळयना की म्हाका धाकटो रोल दिलो, व्हडलो रोल दिलो. म्हाका कितेंय दिलें तर हांव एकदम ताका डेडिकेट जाता आनीक सारकें म्हजें कितें आसा तें 100% दिता. तुका तुवें म्हटलां की तुजी पिराय खूब व्हडली जाल्या उपरांत, तूं वाडोवन व्हडलें जाल्या उपरांत ह्या कार्यावळींनी तुका चान्स मेळ्ळो आनीक तुवें तो प्रमाणीकपणान केलो. तर
तुजी उर्बा खंय वाडली कित्याक तुवें ह्यो कार्यावळी अश्यो मुखार व्हरच्यो अश्यो तुका दिसल्यो उर्बा खंय वाडली सांगची जाल्यार हांव स्टेजीर नासतना लोक म्हाका पळोवन खूब हांसतालो आनी हांव स्टेजीच्या भायर आयलेंच म्हजे कडसून येवन म्हाका एप्रिशिएट करतालो तेन्ना म्हाका एकदम भितर बरेंशें लागतालें इवन आतां जाल्यार हांव आतां गोंयां पावलें आनी हांव हांगा तियात्रान नासली म्हणटाना स्टेजी फाटल्यान जायतो लोक म्हाका कोण वळखोना तो येवन म्हाका सांगता की बरें केलें बाय तुवें तूं मँगलोरचें बरें केलें म्हणटाना म्हाका आनीकय उर्बा येता अशें लागता की म्हाका लोकांक आनीकय वासोया आनीकय स्टेज तियात्रान नासया अशी उमेद कशी येता म्हाका हें हांव कितें सांगतात हें पयशांक लागून करना म्हाका लोकांक हांसोवंक जाय लुसी ह्यो विनोदी भुमिकेक येवच्या आदीं तुवें म्हटलां की एक सिरियस तुका भुमिका दिली म्हाका दिसता ह्यो धाकट्या प्लेयांनी तुवें वेगवेगळे तरेच्यो भुमिका केल्यात आसतल्यो तुज्या थोड्या भुमिके वयर तूं सांगशी म्हाका एका तियात्रांत हांव प्रेग्नंट लेडीचो रोल केलो तो म्हाका बरो लागलो म्हाका आनी तो म्हजो पार्टनरूय बरो आसलो कित्याक आमी करतना आमचो मुखलो आर्टिस्टूय बरो आसूंक जाय आमी कितें दिलें तर ताणें म्हाका पाटी दिवपा जाय ती एक बरी लागली मागीर हांवें एक कॉम्पिटिशनांत पार्ट घेतलो खोडकाराचें हें करून तें सगळ्या लोकांक एकदम बरें लागलें ताच्या उपरांत मांयचे रोल हांवें जायते केल्यात आनीक इमोशनल रोल हांव आतां दिल्या तूं म्हाका दिशी जाल्यार हांव करूंक रेडी आसा म्हळ्यार म्हाका इमोशनल रोल करूंक एकदम बरें लागतात दोगां आमी एक्टींग करतना एकल्याचेंच बरें आसा जाल्यार तें दुसऱ्याचें बरें ना जाल्यार तें फेल जाता दोगांयनी बराबर सेम टू सेम आसूंक जाय एकल्यान दितना ठाक करून दुसऱ्यान दिवपा जाय तेन्ना मात ती कॉमेडी जावं इमोशनल जावं कितेंय मुखार वता गोंयांत जेन्ना हे तियात्राचे शो चलताले आनीक फाटल्यान थोडे येवन ब्राजाकूय मेवताले आनी म्हणटाले लुसीन आपली भुमिका सारकी बरी केल्या हें आयकोन ब्राजाच्या तकलेंत अशें विचार आयले तो उलयतालो म्हजेशी की आमी एक धाकटेंशें फिल्म कित्याक करचें न्हय म्हाका दिसता तें फिल्म जरी तर तयार जाता जाल्यार तातूंत तुकाय भुमिका करूंक चान्स पडटलो हांव म्हणूंक सोदतालो की ह्या आदीं तुवें खंय तरी पिक्चरांनी जावं फिल्मांनी तुका भुमिका करूंक चान्स पडला वय हांवें एक आसल्यार एक ना म्हणल्यार एका कोंकणी मँगलोरियन फिल्मांत हांवें एक्टींग केलां तें प्रदीप बर्बोजा पल्लाडका म्हणसो तो दुबय आसा ताणें काडलें तें फिल्म आनी तातूंत म्हजो घोव जावन आसलो जॉन डिसिल्वा गोंयचो ताचे सांगाता म्हाका बरें लागलें एक्टींग करूंक तो एक बरो आर्टिस्ट लागून म्हाका ताचे सांगाता बरें लागलें मागीर लास्ट वर्स हांवें एक आतां ल्हान शॉर्ट दिवन आयल्या तुळू फिल्मांत माय टिचर म्हणटात ताका तुळून तूं दुसरें म्हणटात तातूंत एक हांव ल्हानशें रोल दिवन आयलें तातूंत म्हजो फायटींग असो रोल आसा आनीक जरी तर ब्राजाक म्हजेर भरोसो आसा आनी तो म्हाका फिल्मांत घेता ताका ऑफकोर्स ताका म्हजेर भरोसो आसा लेगून ताणें म्हाका आतां कुवेट सावन म्हाका गोंयां हाडला नातर नव्या आर्टिस्टाक कोणी कितें दिवंक भियेता न्हू आतां हें येवन करतलें गी कशें करतलें लोकांक एक्सेप्ट करतलो की ना ती जायती चिंतना येतात कित्याक ताचो तियात्र ताका मुखार व्हरूंक आसा तो पूण ताणें म्हजेर भरोसो दवरून ताणें म्हाका कुवेट सावन गोंयां हाडलें ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा लुसी तियात्र म्हटलो काय ना जेन्ना आमी तियात्रांनी पावलां दवरतात जावं ह्या कलेच्या क्षेत्रांत आमी भितर सरतात तेन्ना आमकां आमच्या कुटुंबाचो फावो तितलो सपोर्ट जाय पडटा म्हणटच तूं जरी लेट आयलें तरी आसतना तुज्या कुटुंबान तुका कितलो सांगात दिला म्हज्या कुटुंबान म्हजो भरपूर समात दिला स्पेशली म्हज्या घोवान हांव काजार आदी नासून येतलीं काजार जावन भुरगीं म्हजी कॉलेजीक वयताना हांवें तियात्रान नासून सुरू केलें आनीक म्हजो घोव केन्ना हांव तियात्राक एक्टींग करूंक वता तो म्हज्या बरोबर वता तो म्हाका खूब सपोर्ट दिता कितें म्हाका जाय कॉस्ट्यूम हाडूंक जाय या प्रॉपर्टीज हाडूंक जाय जाल्यार तो म्हजो खूब सपोर्ट करता आनीक हांव राती 12 येवन दी 1 येवन दी तोय म्हज्या बरोबर आसतलो स्पेशली कुवेटांत आमी सांगाता वता आनी सांगाता येता हांव म्हज्या जिवितांत चुकलो जाय हांव म्हजे दोळे पळोवपाक विसरलो जाय आयज तुमी म्हजे दोळे उगडले सारया जावन आसा म्हजे रोगत म्हजी कुशालकाय तांची कुशालकाय तीच म्हजी कुशालकाय पळय हांव ताका म्हजो आदार दितलो हांव ताका म्हजे सहकार दितलो पळय सारया आवय
हो दुखीचो चवथो मिस्टर कोण दूख बोल्याक मार मुली शी शी साहेब आमकां दिसली आप कशी शिकीचे फूट तुझ्या डॅडी मान एकदम बरे लागले हा वळगी तो हे बाज येतात ते बाज येतात उडी मारून तू धावून आले बरोबर मुझे डॅडी तुम्ही पळले गो काहीचे या साडीतून या साडी उडी मारली हो इतके जमते आमच्या मँगलोरात पळय हांव दोंगराच्या या साडीतून या साडी उडी मारतली रे किती मँगलोर तू या डोंगरार त्या डोंगरार उडी मारताले आणि मुझे डॅडी का जो एक हिस्टोरी कोणी ऐकायला कसा पळय आव डॅडी आणि हिस्टोरी आहे तुझ्यो सांगता ऐकता आमच्या मँगलोरात एक मध्यान रात चारी वाटेन काळोख आणि त्या काळोखान हांव एकलीच रानामध्ये ते दळा मुखल्यान दोन दोळे ते म्हाका पळयतात हांव ताका पळयता ते म्हाका पळयतात हांव ताका पळयता दोन दोळे ते तुका पळयतात आणि तू ताका पळयता दोळे पळयतात कोणाचे दोळे वागाचे लुसी तुमच्या फॅमिलींत तुमच्या कुटुंबान जावं तुजी माय बाय आवय बापूय तांकां कोणाक तरी एक कलेचे गुण आसले कोणाकच ना आय म्हणयत आय एम द फर्स्ट वन आनीक आयज तुजी जी भुरगीं आसात तांकां कितें तरी आसा म्हज्या तेगाय भुरग्यांक ना ती तांकां स्टेज फियर आसा पूण हांव म्हज्या व्हडल्या चेडवाक मातशें ट्राय करता हाडूंक केन्ना केन्ना येता म्हज्या फाटल्यान तें पूण म्हज्या एका ग्रँड चायल्ड नातीक आसा तें हांव कितें प्रॅक्टीसांनी करतना तें येता पळयता आनीक हांवें जरी तरी दुसऱ्या दिसा कितें डायलॉग चेंज केलो जाल्यार माय तुवें काल तें म्हणलें आनी आज हें म्हणलें अशें सांगता म्हाका तें आनीक तें स्टेजीर डान्स करता सिंगींग करता आनी ताका म्हाका मुखार हाडूंक म्हाका आशा आसा पूण मागीर कोण जाणा तें मुखार येतलें की ना हांव नकळो पूण ताका इंट्रस्ट आसा एका नातीक म्हज्या म्हणटच तुजे जे गुण आसात ते थर्ड जनरेशनाक ट्रान्सफर जाल्यात म्हणजे तांच्या आंगांतल्यान तें भायर सरता हें तुका दिश्टी पडटा कशें म्हाका आतां पूण देवान फावो केल्यार पुरो तें एक दीस स्टेजीर बरें एक तियात्रिस्ट जावंक लुसी एक कलेन तुका हाडलें कलेन तुका गुटलायलें कलेन तुका मुखार व्हेलें आनीक समाजाक तूं एक बरें कलाकार बरें कॉमेडियन बऱ्यो भुमिका करता आनीक ह्या पालकाचो तुका मोग आसा हें आमकां सगळ्यांक दाखयलें पूण केन्ना तरी आमच्या मुखार खंय तरी एक देखीचो नमुनो कसो कोणाक मुखार दवरचो पडटा जावं जाच्या उद्देशी आमी थोडें भोव शिकतात असो तुका कोण मेळलो अशें म्हाका पर्टिक्युलर नांव घेवंक जायना हांव सगळ्यांक पळयता सगळ्यांत हांव इल्लें इल्लें घेता कॉमेडी आर्टिस्टाक पळयता इमोशनल आर्टिस्टाक पळयता झगडेगरच्या आर्टिस्टाक पळयता सगळ्यांक पळयता आनी सगळ्यांत हांव इल्लें इल्लें घेता म्हाका पर्टिक्युलर एकल्याचें नांव घेवंक जायना हय पूण खासा म्हणजे तुका तांचे कडल्यान कितें कितें बरेंशें मेवता तांचे तावन स्पेशली आतां इमोशनल करचें जाल्यार ती उतरां कशीं उलोवपाचीं आनीक तें इमोशन कशें हाडचें तें पळोवंक मेळटा एक कॉमेडियन जाल्यार ताची बॉडी लँग्वेज कितें आसता आनीक नीट कॉमेडी क्लीन कॉमेडी तो कर्ण कशें लोकांक आसयता तें कळटा जायतें शिकूंक मेळटा आतां कितें म्हण हय आयज आमच्या ह्या कलेच्या क्षेत्रांत स्कूल ऑफ ड्रामास जातूंतल्यान भुरगीं जायतें कितें शिकतात तुका असो कांय चान्स पडोंक ना आनी समज तुका अशें कितें तरी जाता एक समज वर्कशॉप आसा जातूंतल्यान तुका कितें तरी फायदो जातलो आनी तुका संदी मेवली जाल्यार आयज तूं हे पिरायेर तुवें वचून शिकपाची तुजी तयारी आसा शुअर वेतली हांव कित्याक त्या एकाडेमींत जायते तुमकां शिकयतात कित्याक ते सिनियर आर्टिस्ट न्हू ते कोण शिकयतात ते तांचे आमकां जायतें शिकोवंक मेळटलें आनी हांव शुअर म्हाका तर जर तर म्हाका संदी मेवली हांव शुअर वेतली तुवें केन्ना तरी कांतार गावपाचो प्रयत्न केला हांवें केन्नाच करूंक ना तो नाका तू बरें तू कांतराक एकदम बरें हा कोंतार होय अरे आता म्हणून जाणा कोंतार आमच्या मँगलोरांत हांव कोंतारांत चॅम्पियन मरे कोण फुटबॉलाक चॅम्पियन जाता हे कांतराक चॅम्पियन अमूल पळय कांतराक हांव गोंयचें कांतार म्हूण म्हणून हांव लोर्नाबायचें कांतार म्हणून कोणाचें लोर्नाबायचें ओ लोना कोत्ता तेजी भाजी तू म्हूण पळय लोर्नाबाय हांवें मिस्टेक केला म्हाका माफ कर ओके खंय हांव लोना
मागीर तो कितें म्हणटा जाणा कितें म्हणटा यो बायले लुसी आमी पळयलां की आमच्या तियात्रांतल्यान जी विनोदी भुमिका जाताली आमी खुशाल खेरीतपणी हांव ह्या आमी खुशाल ह्या तियात्राचेर म्हणटा की तातूंत तूं मेंगलोरचें मॅथ्यू वो सावथ गोवा नॉर्थ गोवा म्हणजे ह्या सायडीच्यान हे सायडीचे लोक जे आसा ते वेगळे पद्दतीन उलयतात जावं सालसेतीन जें केरोबीन आसलें तें वेगळे पद्दतीन उलयता जावं तो लिनो एक धाकटी भुमिका करतालो एकूच धाकटीशी एंट्री मारतालो ताचें उलोवप दुसरें तर हे तिनूय भाशेचें मिश्रण जावं शेख अमिराचें उलोवप ताचे वेगवेगळी भुमिका हें कितें तरी एक वेगळ्या लोकांक ह्या वेळार मेवलें जावं कुवेट तुवें जायते शो केल्यात कुवेटाकूय तूं थोडें भोव नेल्सना सांगाताक थोडें भोव दिवपाचो तुवें प्रयत्न केला तरी आसतना हातूंतल्यान तुका कितें शिकोंक मेवलें अशें तुका दिसता म्हाका हातूंत शिकोंक मेवलें कित्याक म्हळ्यार हांव आतां सगळी लँग्वेज इली इली शिकली सगळ्यांची लँग्वेज म्हाका सजमता आनीक हांवें कितें सांगलें सजमना जाल्यार मुकलो को आर्टिस्ट तो उखलता आनी लोकांक मॅसेज पावयता ताणें तशें म्हळें म्हूण सांगून कित्याक गोंयकारांची भास सगळ्यांकी सजमता न्हू ती साश्टीची जावं या बार्देसची जावं सगळ्यांक सजमता आसतली म्हूण चिंता हांव आनी म्हजी मँगलोरची मातशी डिफरंट आसा पूण स्पेशली तो मॅथ्यू हांव कितें सांगलें तर तो उखोवन घेतालो आनी लोकांक सजमयतालो हांवें हें म्हणलें म्हूण सांगून आनीक म्हाका जायते लँग्वेज शिकोंक मेळ्ळें आनीक डिफरंट प्लेसाचे आर्टिस्ट मेळ्ळे ते म्हजें नशीब आनीक वो मेंगलोरचो तियात्र ना हांव म्हणटालो की कुवेटचो तियात्र आनी गोंयचो तियात्र हातून दोनी बरोबर चलतात काय हांगा कितें तरी ना ना आतां कुवेटान कितें जाता आमी मँगलोरची गोंयची सांगाता आसता मेळटा आनी उलयता भायर अशी कोंकणी उलयता तांकां सजमोग येता पूण आतां हांव गोंया आयलें म्हणटना सगळे गोंयकारच तांची लँग्वेज दुसरीच आसता तांकां सजमता मँगलोरचे पूण थोडी उतरां डिफरंट आसतात पूण हांगा म्हाका दिसता लोकांक चड उमेद तियात्र पळोवपाची कित्याक हांगा जायते तियात्र जातात पूण वो ब्राजसो तियात्र एकदम बरो आसलो आनी हर एक पाटी हर एक शो फूल वेतालो आनीक लोक आनी केन्ना आसा आज पासून म्हाका सकाळीं दोग तेगांनी विचारलें आनी केन्ना आसा गो बाय तुमचो तियात्र म्हूण सांगून कित्याक हातूंत एक बरी मॅसेज आसा सगळ्यांचें एक्टींग बरें आसा ताणें बरे आर्टिस्ट विंचल्यात ज्युनियर जावं सिनियर जावन सगळ्या रोलाक मायचे पायचे आनी कितें दुवेचे सगळेचेर ताणें आर्टिस्ट बरे विंचल्यात आनी सगळ्यांनी तांची भुमिका बरी तरान दिल्या त्या लागून लोकांक आनीक इंट्रस्ट आसा हो तियात्र मुखार वचून दी म्हूण सांगून पूण कितें करचें आमचे कुवेटचे पोटाचेय पळयचें पडटा न्हू हय लुसी म्हाका दिसता एक डायलॉग तातूंतलो तुवें म्हणत जाल्यार अदीक बरो जातलो की जेन्ना तूं पयलींच एंट्री म्हज्या सांगाताक मारता एकच तुजी मिवनी आनी त्या मिवनेचें चेडू लुसी वॉट्सअप दे मँगलोर वाव बावजी अंकल तुका कोणी सांगलें हांव मँगलोरसान गोंया येसा म्हूण सांगून हांवें स्वप्नांत लेगून चिंतूंक ना तूं इतलो देस्पेस करून आख्या घराक डेकोरेशन करून म्हाका इतल्या व्हडा दाबा जावन येवकार दितालो म्हूण लुसी इतल्या तेंपान तुका आमचो उगडास आयलो ल्हान आसतना मांयच्या सांगाताक परत आमगेर येतालें हेवटेन तेवटेन भोंवतालें लुसी तूं मँगलोरतान गोंया हॉलिडेयाक आयला अरे काले उलयताय बावजी अंकल ते माय सांगता येतना तेन्ना हांव ल्हान भुरगें आसली न्हू आतां हांव पळय वाडोवन माट जाल्या आतां कोणूच म्हाका लुसी म्हणून वळखनात आमच्या मँगलोरान सगळे म्हाका वॉट्सअप म्हणून वळखतात वॉट्सॅप हय तर अशे पद्दतीची भुमिका तुवें लोकांक दिली गोंयांत दिसा दिसपटी कितलेशे तियात्र जातात आनीक एक चॅलेंज कशी म्हणजे लोक सगळे तियात्र पळयतात आनी अशे सगळे तियात्र पळयलेले लोक आमच्या मदें येवन आमकांय सांगताले की तुमच्या तियात्रांक कितें तरी वेगळें मेवलां तर ब्राजाची जी काणी आसली ताचेर तुज्या कानार कितें तरी पडलां वय आतांचे मॅसेज बरी आसा तातूंत कितें म्हळ्यार आतां लोक सगळो हांगाचे गोंयचे इवन मँगलोर हांव गोंयचेच म्हणना मँगलोरी तांचें कितें आसा तें विकून भायल्या गांवां येतात थिंगा सेटल जातात मागीर वयलो लोक जायतो भरला इवन आमच्या मँगलोरान जाल्यार केरला असो लोक जायतो भरला हिंगाय घाटयान म्हाका दिसता चड भरल्यांत आसतली पूण आमी आमचें सगळें विकून आमी भायल्या गांवां वयचें न्ही ओके पोटाच्या ग्रासाक आमी वेता यंग आसतना वेता पयशे करता
करता पाटी येता पूण आमी थिंगा वचून सेटल जावचें न्ही आमचें कितें आसा तें हांगा दवरचें आनीक आमचे मातशे पयशे जाले बरें पाटी येवचें आनी हांगा सेटल जावचें आमचें गोंयां या मँगलोर आमी सांबाळून दवरचें मुझ्या नवऱ्याचं नजर दौरताय आणि आदर मागताय तुका लस मध्ये कसा गुणा 25 वर्ष लग्न राहून नाही म्हणून हो तुका लस मध्ये सोडून नाही किती दिला तू हे जीव सांभाळून लय तुझ्या नवऱ्याची आव नजर दोता आणि तुझ्या नवऱ्याचा पप्पा दंडावर विष नजर दोता अरे तुझ्याकडे काय आले मुलांचे गो आणि तू रे लुसी चालेल ते चालेल बस करत राहताय रे मोबाईलवर मेसेज करताय आणि लविंग करताय तुका लस मध्ये असं रे ना तुका सगळे हा बात ते मोबाईलाचे लाविंग आम्ही सोडूया तू माझे दोदो नको येता काळ्या कावड्या तुझ्या आस्या तुझे तोंड पळेला रे तुवे ना असं मला पळता असं तू माझ्या मुहो तू माझे रेसबरी आव तुझे रेसबरी ओ तू माझी कॅडबरी तू माझे बेबी का नाता दुसरे कुठे मका बिबिंग कान आणि कॅडबरी आणि रेसबरी मुर्शी ते होतो दानो ओय हा लुसीबाई गोंयची संस्कृती थोडी वेगळी आसा मँगलोरची आनी गोंयची संस्कृती बरोबर आमी व्हरपाचो प्रयत्न केला आनी थोडो भोव ब्राज हातून यशस्वी जाला तरी आसतना गोंयांत जायते फावटी की थोडे मातशें कितें जाणा जाल्यार आपूण खूब जाणां म्हणटात पूण तुजे भितर जायते अनुभव आसात तरी पूण तूं आनिकूय शिकपाचो तूं प्रयत्न करता आतां आमचे जे ऑडियन्स आसात जावं आमचे बाकीचे कलाकार आसात जावं विनोदी कलाकार आसात तांकां तुजो संदेश कितें म्हजो संदेश इतलोच की आतां आमी एक्टींग करूंक स्टार्ट केलें म्हणटना आमी सगळे जाणा म्हणून समजोवचें न्ही आमी कितें शिकोवंक आसा आनीकय मुखार येचें दुसरो कितें आमकां दिता आमी तें घेवचें बऱ्या तरान घेवचें आनीक ताचेर आमी प्रयत्न करचें आनीकय बरें करूंक आनीक हे विनोदी कलाकारांक आनी दुसऱ्या आर्टिस्टांक म्हणून हांव डिफरंशिएट करना हांव सगळ्या आर्टिस्टांक सांगता आपूण सिनियर मोस्ट म्हणून चिंतचें न्ही नव्या कलाकारांकय आमी आमच्या बराबर कान घेवन आमी तांकां एका कुटुंबा भशेन आमी मुखार वचूंक जाय आनीक इवन डायरेक्टरान जाल्यार आर्टिस्टांक घेताना तांकां आर्टिस्टांचेर भरवोसो आसूंक जाय आनी हे आर्टिस्ट बरें दिताले हांव ताका देखून घेता म्हूण सांगून भरवोसो आसून तांणी घेवंक जाय अशें इल्लेशें हालोवन दोलोवन तांणी घेवचें न्ही ओके डायरेक्टरांनी भरोसो दिल्यारच त्या आर्टिस्टांक तांकां बरें करूंक जाता आनीक आर्टिस्ट एकामेका तुमी चिंती नाकात तुमी मुखार तुमी जायते सिनियर मोस्ट हांवें बरें केलां हें कितें आतां नवें आयलां तें तशें म्हणून कांय चिंती नाकात आनीक मँगलोर आनी गोंयची आमी सांगाता मेळून तियात्र करूंक जाय म्हणून म्हजी एक आशा आसा म्हाका म्हजे फ्रेंड्स म्हणटात लुसी तूं आतां गोंयच्या तियात्रान नाचता गो तूं आतां मँगलोरच्या आनी गोंयच्या मदें एक ब्रिज कशें जाला म्हणटात म्हाका ते ब्रिज मुखार पावल्यार पुरो आमी सगळीं गोंयकारां आनी मँगलोरकारां सांगाता मेळून तियात्र करून ताची सोबाय आनीकय वाडटली म्हूण दिसता म्हाका कित्याक दोनी लँग्वेजी सांगाता मेळटना बरें जातलें म्हूण दिसता म्हाका पूण कोणी मुखार सरूंक जाय न्हू अच्छा आतां मँगलोरची आनी गोंयची कोंकणी म्हजी गोंयची कोंकणी आनी मँगलोरची लुसीची कोंकणी ही आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो आनीक ह्या कोंकणींतल्यान जे भशेन लुसी म्हणटा ते भशेन आमी एक धाकटो ब्रीज बांदपाचोय प्रयत्न केलो लुसीन आमकां आपलो मोलादीक वेळ दिलो आनीक जे भशेन लुसीन म्हटलां की आयज आमी ह्या पालकाचेर दिसान दीस शिकत रावपाची गरज आसा आनी जितले आमी शिकतात तितले आमी लोकांक बरें दिवपाचो प्रयत्न करता लुसी खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान खेरीतपणी हांव तुमकां काळजाचे खोलायतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा देव बरें तुमकां देव बरें करूं आनी इतल्यानूच लुसी सांगताक वो एक मँगलोरचो आनी गोंयचो ब्रीज हाचेर तुमकां चलोवंक वाट मेकळी करता आनी माणकां मतें कार्यावळ हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस